नमस्कार सगळ्यांकी नाटेश्वर जात्रेची शुभेच्छा। आयज आमचे नाटे गांवांत हांगासर श्रीदेव नाटेश्वराची जात्रा आसा, त्या खातीर आमचे गोंयभरचे सगळे नाटेकर हांगासर जमा जाल्ले आहा। 100कून वयर फॅमिली गोंयभरची हांगासर आयिल्ली आसा। म्हापशेची, दिवाळेची, बिचोलची, सांखळे सगळे भागांतली हांगासर आयिल्ली आसा। ह्या देवाची एक खासियत म्हणजे ह्यो स्वयंभूग हांगासर आमची मुर्ती हांगासर जी आसा ती आसा। ते म्हणटात लोक हांगासर गांवचे लोक म्हणटात आनी नाटेकरांनी सगळ्यांक विश्वास आसा की हांगासर कितें मागता ते सदांच मेळटा। आयज आमी पळोवंक शकता की आमचे आदले मुख्यमंत्री सर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर सुद्दां आयज हांगासर विजीट करून गेले। तशेंच आमचे गोंयभरचे सगळे नाटेकर आनी तेंची बाकीचे फॅमिली रिलेटिव्ह जी आसा ते सुद्दां येयल्ले। म्हणजे हांगासर कमीत कमी गोंयचे एक 400-500 लोक हांगासर जमा जातलो। सो ह्यो उत्सव फाटले 5 दीस जाले चालू आसा आनी आयज तिची समाप्ती आसा। रातची पालखी आसतली, सो पालखीक सगळ्यांना सहभाग जावन ती रातची मागीर जेन्ना पालखी भितून वयतली तेन्ना ती सोंपतली। हे राजापुराक तेकोन नाटेगांव हांगासर हे शिवकालीन मंदिर आनी ह्या मंदिरान आमी सगळे नाटेकार एक जाता आनी हांगा उत्सव करता। आनी प्रत्येक अशें आसता, प्रत्येक वर्साक कोण कोण खंयच्या नाटेकारांक हांगा उत्सव येता। ह्या वर्साक आमच्या गोंयच्या नाटेकारांक येयला आनी आमी सगळ्यांनी, हांव एकटोच जाणटो, बाकी सगळ्या जाणट्यांनी कितें केलें, ही यंग ब्रिगेड आहा तेंच्या हातीन सगळ्यांक सोंपयलें आनी तेंच्यांनी इतलें सामकें म्हणजे जे सगळें वेवस्थापन इतलें सुंदर केलां म्हणजे मनापासून तेंचें अभिनंदन। आनी सगळ्यांक हांव म्हणजे सगळ्या नाटेकारांच्या वतीन सांगता की तुमी बाकीचे कितलेय धंदे तुमचे आसले, तुमी पयशे भरपूर जोडा, पयशा खातीर फाटीं रावो नाका, पूण 2 दीस देवा खातीर काडा। कित्याक देव जाल्यार तुमी अशें म्हण सगळी कडेन थोड्यांक कितें दिसता फक्त पयसो पयसो पयसो, पयशे ना, पयशा वांगडा देव, देव जर देवाची साथ आसत जाल्यार तुमी पयशे भरपूर जोडटले। म्हणून परत एकदा हात जोडून विनंती करता सगळ्यांनी नाटेश्वराक येयात। हो जो आसा परेश तेणी यजमानपण हें केल्लें आसा, म्हणजे पयलोच रेडी जालो यजमानाक, आनी म्हणून हांव ताका मनापासून धन्यवाद। अमय आनी बाकी सगळ्या टिमीन बरें काम केल्लें आसा म्हणून सगळ्यांक, आनी महिला आतां हांगा ना पूण महिलांकूय सगळ्यांक नेटान फोर्स धरला म्हणून सगळ्यांचे अभिनंदन आनी सगळ्यांक धन्यवाद। नमस्कार, आम्ही सगळ्या नाटेकर भगिनी इथे जमा आहोत। दरवर्षीप्रमाणे इथे कार्तिकी पौर्णिमा उत्सव साजरा होतो आणि प्रत्येक 5 वर्षांनी नाटेकर, गोव्यातली सगळी नाटेकर मंडळी इथे येऊन हा उत्सव साजरा करतात आणि त्याप्रमाणे आम्ही यावर्षी इथे जमलेलो आहोत। उत्सव अतिशय सुंदर झालेला आहे, महारुद्र अतिशय सुंदर झाला, सगळ्यांना त्याची फलश्रुती मिळणारच आहे आणि त्यानिमित्ताने इथे आम्ही जमून एकमेकाला भेटून आणि सुंदर प्रकारे हा कार्यक्रम साजरा करून खूप खूप धन्य वाटत आहे।